आमच्या डिपार्टमेंटान म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार एक्सिडंट जाता. एक्सिडंट जाला पण जे पळय संकट येता एक घरातलो मेन जो फॅमिली हे करता उद्धार करता भुरग्यांक एड्युकेशन म्हूण तेंचे सगळे एड्युकेशन खर्च म्हूण मागीर तेंचे फुडलें वेवस्था जी करूंक जाय ती सगळी ही जाता ठप्प जाता. आनी जे संकट येता पळय आमी ते मरणां वयता पळय तेन्ना चर्चा जाता तेन्ना कळटा. सो म्हाजे कडेन जे लोक येयले ऑफिसान तांकां हांवें इमिडिएटली फॉर्मां हाडून दिली भरून घेतली. म्हाका याद आहा पेडण्यां तालुक्याची पेडण्यात हांव असिस्टंट डायरेक्टर आसतना 2 लेडीजांक हांवें फॉर्मां भरून दिल्या. दोगांकूय स्किमी मेळ्ळ्यो बी आनी तेंच्यांनी म्हाका आभारूय मानले. आभार मानपाचें म्हाजो उद्देश ना कितें त्या फॅमिली त्या भुरग्यांची संकट येवंक जायना. तशीच खुबशीं भुरगीं अशीं कोविडान शिक्षण म्हणाले आमी बंद करता तर आमी बंद करूं नाका. शिक्षण सुद्दां कंटिन्यू करपाक सरकारची स्कीम आहा ती तांकां इंट्रोड्यूस केली तेंच्यांनी ती फॉर्म भरून ती बेनिफीट घेतली शिक्षण कंटिन्यू दवरलें. सो शिक्षण सुद्दां फाटीं उरना. सगळे सब्जेक्टांनी खंयचेच विशय असो ना की सरकारान तेजेर स्किमी धरूंक ना अशें ना भरपूर दवरल्या कांयच कमी पडपाक जाय. आनी आमी स्वयंपूर्ण जावपाक आमी कशेंच फाटीं आसतना हे प्रोग्राम ट्रेमेंडस जावंक जाय हांगासर. तुमी 7 दिवसां सरपंच मेळार आसात तशेंच बाकीचे पंचेस आहा तेंच्यांनी हांगासर सपोर्ट दिवंक जाय. आनी प्रत्येकान समज 25 लोक हाडले जाल्यार हांगासर बसपाक अशी सुवात अशी बसपाक अशी हे जावंक जाय त्रास जावंक जाय. कारण ही स्कीम जाता तितके लोकांक हे पावपाचें ह्याच विलेजीन हांगासर कोरगांव विलेजीन पावोवपाची म्हाजी बी जबाबदारी आहा. सरपंच डेप्युटी सरपंच हे सगळे आहा हेंच्या बरोबर म्हाजी बी जबाबदारी आहा. ताका लागून तुमच्या लोकांची साथ आहा. सो आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सांगपाचें म्हटल्यार फाटीं मिटींग सुद्दां म्हाका जे एक्सिडंट जावन हॉस्पिटलाक बांबोली आहा ताका तुमी कितके जाणां हें दिल्या काय म्हणून आनी आमचे कडेन उत्तर तेन्ना जालें ना. तो ऑफिसर आपले तेणें सांगलें थ्रू RTI आपणाक एकट्याकूच पावलो म्हणून तेणें सांगलें. डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिलें. अशें कित्याक लोकांक खबर ना. जे घरांतलो मेन फिडींग करता फॅमिलीक तेजो हात पांय मोडोन घरान पडलो जाल्यार कितें संकट येयलें आनी कितें सरकारान स्कीम दवरल्या पयशे मेळटा जावं थोडो कितें व्हडलें म्हणिना थोडो आदार मेळटा तितून तेंची फॅमिली सारवार जावंक शकता तेंचे उद्धार हो जाता. ताका लागून एक्सिडंट जातकूच तुमकां पयशे मेळटा आनी ते पयशे मेळोंक बेश्टे मेळना तर तुमी फुडें तेंचे कोण आसा भुरगीं किंवा शेजारी नाते भाव भयण तेंच्यांनी भरून ती स्किमीचो फायदो घेवंक जाय. तशेंच एक्सिडंट मरण पावल्या उपरांत 2 लाख मेळटा आनी ताका लिमीट आसलेली 3 म्हयने. सो लोकांक खबर ना. जेन्ना आमी हांगा येवन तुमच्या फुड्यान सांगता की बाबा अशें जाता तेन्नाच तुमी कोणाक हेल्प करतले. आतां कोर्टान डायरेक्टीव दिल्या कितें दिल्या की आमी एक्सिडंट जाला की इमिडिएटली तेंचे फॅमिलीक कळोवंक जाय आनी तें काम करून घेवंक जाय फॉर्म दिवन भरून आनी ती स्कीम तांकां पावोवंक जाय. अशे खुबशे सरकारी स्टेप घेता कोर्टू मदीं पडटा. हे फक्त तुमच्या आमच्या भलायकीक लागून कोणाचें संकट येवन खंयची फॅमिली उरोवंक जायना थंयसरूच. सो स्वयंपूर्णचो तुमकां उद्देश हांवें सांगलो. तर तशेंच आतां भुरगे खुबशे पळय विदाउट लायसन्स चलयता ताका लागून भुरगे सगळे वचले लायसन्स कार्ड म्हणल्यार आंग मारता. ताका लागून सरकारान अशें थरयलां की वचा तुमी तेंच्या पंचायतीन वचा आनी प्रोग्राम दवरा आनी तांकां लायसन्स दिया. कित्याक हे भुरगे सरकाराक नाका आमकां नाका विदाउट लायसन्स चलयले आनी तेंचेर एक्सिडंट जावन कितें वायट वायट संकट येवंक जायना. सो आमचे प्रयत्न जे लोक येतले तांकां आमी सदांच आमी हेल्प करतले आनी हांगासर आयचे प्रोग्राम जितके येतले तांकां आमी लायसन्सां दितले. लायसन्स न्हू बाकीची ती कामां आहा तितकी तुमची आमी करून दितले. ताका लागून ही स्किमी ज्यो आहा पळय तुमी भरपूर फायदो घेवपाचो तुमी साथ दितले. सो आयच्या प्रोग्रामा आमच्या मदीं सरपंच ह्या स्किमीन तुमचे कडेन गायी आसपाक जाय तुमचो गोठो आसपाक जाय आनी तुमी डायरेक्ट थंयच्यान दूद घालपाचें. जेन्ना तुमी डायरेक्ट दूद घालता समजा आतां गायेचो रेट सद्या 30 रुपया लिटर चालू डेअरीचे दुदाक तेजेर 40% म्हणजे तुमकां 30 रुपया जर 1 लिटराक मेळटा जाल्यार 12 रुपया तुमकां गव्हर्मेंटाची सबसिडी म्हणून दिता. तिसरी स्कीम जी आहा ती आहा पशुपालन स्कीम. ही स्कीम मेनली केल्ली कित्याक आमच्यो ज्यो गायी आहा तांकां आनी बऱ्या जातीची कन्वर्ट करता. म्हणजे जेन्ना आमी AI म्हणटा आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन तेन्ना ती गाय जी आहा जे वासरूय जातले ते बऱ्या क्वॉलिटीचे जावचे आनी बरें प्रोडक्शन दिवचें ह्या कारणान ती स्कीम केल्ली. ताकाय तुमकां डॉक्युमेंट्स व्हरले चड नाका रेजिडंट सर्टिफिकेट 5
ती सरपंचाची तुका डायरी कडल्यान घेवन दिवं शकता. आधार कार्ड जाय तुमचें आनी तुमी AI करून घेवपाक जाय. ही स्कीम जी आहा ती 3 टप्प्यांनी आहा. पयले 2 जे स्टेप्स आहा ते गांवठी गायी खातीर आनी तिसरे 2 गांवठी आनी क्रॉसब्रीड जातीच्या गायी खातीर. पयल्या टप्प्यान AI करून घेवप. दुसऱ्या हितून 4थ्या म्हयन्यान आमी चॅक करतले गाय गाभण आसा काय ना ती. जर गाय गाभण आहा जाल्यार तेजें फिडींग करपाक 9व्या म्हयन्या मेरेन ती सबसिडी मेळटा. आनी जेन्ना ती गाय वासरू घालतली तेन्ना 0 ते 27 म्हयने म्हणजे ते इतक्या मेरेन त्या खावड घालपाक तुमकां 39,600 रुपया मेरेन सबसिडी मेळटा. पूण हितून अट अशी आहा की 3 म्हयन्यान तेजें वजन वासराचें 30 किलो वाडपाक जाय. आनी जी स्किमीक वासरू आहा ते तुमकां 5.5 वर्सां किंवा 2 फावटी भियाल्या शिवाय विकपाक मेळचें ना. हितून 2 मेन अटी. चवथीची स्कीम आहा इन्सेंटीव टू ग्रीन फॉड. चारो सद्या अवेलेबल ना. भायल्यान एकदा फार्मर विकतो घेता किंवा कोणा कडेन जागो आहा पूण तेणी तशी ती पडीक दवरल्या. अशे जे फार्मर आहा जेंकां चारो लावन बिजनस करूंक शकता जाल्यार अवश्य करचो. 65,000 रुपया 10,000 स्क्वेअर मिटराक सबसिडी मेळटा. मिनिमम तुमी 500 स्क्वेअर मिटर तरी लावपाक जाय. आनी जी रूट्स म्हणटा आमी चारा लावपाक जे रूट्स जाय ती तुमकां फुकट मेळटली आमचे जे सीड फार्म आहा काले किंवा कोकड्या फार्मांतले. 3 वर्सांक लागून ही स्कीम आहा. जितको तुमी जागो लायता इतक्याच जाग्याचेर तुमकां जसो जसो पंप जाय स्प्रिंकलर्स जाय PVC पायप जाय कितें फिटिंग्स करतले तुमी तेजेर 75% सबसिडी मेळटा तुमकां. सो हेका एप्लाय करपाक रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय तुमची 5 वर्सांची. जमनीचे डॉक्युमेंट्स हितून तुमी एग्रीमेंट सुद्दां दिवंक शकता. फॉर्म 114 लीज डीड किंवा एफिडेविट की जमीन आपली. इवन देवळाचो जागो आहा नाल्यार कोणाचो जर सेपरेट डेअरीचो जागो आहा तशें कितें आहा जाल्यार तेवूय चॅरमॅना कडल्यान NOC घेवन ती स्किमी अप्लाय करपाचें. तशेंच जर चारो त्याच्या अंतर्गत कसे प्रोग्राम आयोजित करपाक जाय त्या प्रोग्रामासून आम्ही एक प्रोग्राम घेतला. आमचो स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या बरोबर आसा आमचे कारापूरकर सर आणि वेटनरी डिपार्टमेंट एनिमल हजबेंड्रीच्या डिपार्टमेंटसून आयिल्ले आसा सिद्धेश नार्वेकर. तांकां आमंत्रीत करता की तेंच्यांनी आपले पयली आमी बसका घेवपाची. आमी तो स्पेशल ड्रायव्ह म्हणटात ताका. 2 डिपार्टमेंटाचे प्रोग्राम आसा. एक RTO डिपार्टमेंटाचो आसा आनी वेटनरी डिपार्टमेंट एनिमल हजबेंड्री जे आमचे पेडणे आसा दोनूय डिपार्टमेंट पेडणे आसा त्याच्या अंतर्गत आमी प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा. लोकांची सदी कमी सोडी असले तरी फुडें फुडें लोक येतले हे आमी सांगतात तुमकां. त्यो प्रोग्रामाची आमी सुरवात करतात. आमचे सरांचे पयलीं स्वागत करता. आमचे कारापूरकर आमच्या बरोबर आसा आनी सिद्धेश जो एनिमल हजबेंड्रीचे आसा आनी म्हाजो डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधव आसा मिडिया आसा आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ आसा. अवेअरनेस करपाचो इतकोच कारण की लोकां मदीं सगळे स्किमी लोकां मदीं सरकार काय आपले नए प्रोग्राम्स आयोजित करता नए प्रोग्राम कसे क्रिएट करता नए प्रोग्राम लोकांच्या पर्यंत कसे पावतले हे लोकांक सांगपा खातीर लोकांक कधी मदीं पावती जाय. सगळेच लोक काय ऑनलायन आसना किंवा सगळेच लोक न्यूजपेपराचेर आसना. थोडे लोकांक न्यूजपेपरवाले वाचतात ऑनलायनवाले आसतात जे तरणाटे आसतात ते न्यूज ऑनलायन चेक करतात. पण ही मदीं लोकांच्या मदीं वचपाक जाय म्हणून आपले प्रोग्राम आयोजीत करचे पडटा. एनिमल हजबेंड्री म्हटल्यार हेच्यान खुबशे अशे तेंचे स्किमी आसा. घेतले जाल्यार भरपूर फायदो आसता. एक काव शेड किंवा बफेलो शेड किंवा तितके मर्यादित ना. कितके आमचे पाळीव प्राणी असतात त्यांच्या अंतर्गत कितके स्किमी राबयल्ले आसा पळय सरकारान तेची तुमकां थोडक्यात म्हायती सर दितलेच आनी म्हाका आशा बळावली म्हणजे लोकांनी सविस्तर म्हायती दिवपाची. तर दुसरो डिपार्टमेंट आसा तो RTO डिपार्टमेंट. सरान हे बारीकसो हांगा प्रोग्राम तो आयकले ते लर्निंग लायसन्स जे भुरग्यांचे जे 18 वर्सां वयर जाले कोणी काडूंक ना कोण काडपाचे पेडणे वचपाक वाज येता तें आसूं बऱ्या. पण आयच्या काळात ती काळाची गरज आहे. लायसन्स जे म्हणटा ते सगळ्यांक आसपाकच जाय. आनी आमच्या गोरवांत तुम्ही पळयलें आसतले की भुरगे कशे गाडये चलयता कशे स्कुटरी चलयता टिबट शीट वयता. आतां कशें आमचो भुरगो दातय आपले आनी होटे आपले म्हणून आमी कितें म्हणूंक जायना दोन पण तेचो तो गुन्नो आसा तो सारके हिशोबान. म्हणून त्याच्या खातीर तेची मातशी सर म्हायती दितलेच आनी तो एक आमी बारीक प्रोग्राम आयोजीत केल्या. आनी हांगा सगळ्यांचें स्वागत करता आनी हांगा पूर्णविराम लायता आनी थांबयता. सर म्हाका सांगपाचें की काम करपाची शैली काम करपाचो विचारधारा काम करपाचो तेंचो एक विजन हे दिसून येता. आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता ते हांगा पावले ह्या पोस्टार आसा
पण ही त्यांची उन्नती म्हाका अशें दिसून येता. विकसित भारत 2047 हेचे मोठे म्हणजे भारत सरकाराचे मोठे स्तंभ आसा ते 4 आसा. तेतून सगळ्यात पयली आसा युवा शक्ती, सेकंड आसा नारी शक्ती, तिसरी आसा किसान शक्ती आणि चौथी आसा सामाजिक शक्ती. हे जेव्हा 4 पिलर 4 स्तंभ आमच्या समज वयर येईल तर म्हाका दिसता की आमचे जे लोक आसात 142 करोड जे आमचे भारत देशांत सगळे लोक आसा ते खंय इलिटरेट आणि खंय तरी कमी आसपाचें अशें म्हाका दिसून येता. सरान आपलं मनोबल आमचो वाडयलो, आपलं मनोगत सांगून त्याच्या खातीर सरांचे धन्यवाद म्हणटा. आता त्याच बरोबर आमचे सिद्धेश नार्वेकर आसा ते थोडे तुमकां एनिमल हजबंड्रीची थोडी ती म्हायती दितले आणि तांकां सांगता.